खुबशीं जाणां भाग घेता, बारीक भुरगीं बायलां भुरगे बरी मजा करता ते, आनी तांकां उमेद येयल्या की अशी फुडल्या वर्सा बी तेच करता, ते गॅदरींग करचें अशें ते ठरलें तेंच्यांनी. त्या एक वर्सा तेंच्यांनी केलें गॅदरींग, बरें लोकांक दिसलें केलें म्हणून. परत तेंच्यांनी परत ठरयलें उनो करुया म्हणून. आतां तेंचें वार्षिक दवरलें की आमी गॅदरींग अशें करतले देवा कडेन म्हणून. तर पाटवाळा तळवार 30 लोक आसा आणि तरा गांवांनी अशे आमी भायले भायले आसा आणि हे पाटोळचे लोक आहा. पाटोळचे लोक विशेश हांव धारबांदोडेचो. धारबांदोडेसून हांगासर म्हाका जवळ जवळ 20-25 वर्सां जालीं हांव धोंड म्हणून रावतां. आणि हांगासर धोंड रावल्याक म्हाजी म्हणटा ती येवजली कामां हे लयलाईनी केल्लीं आसा आणि करताय बी आणि उतरा शब्द आमकां पावताय बी. त्याच बरोबर आमी हांगासर भाव भयण कशें अशें करून सगळे जाण हसोन खेळोन रावन सगळे काम धंदो करता. आणि हांगासर पुजा जाता सत्यनारायणाची, गॅदरींग जाता, नाटक जाता आणि तेच्या भायर लोक हांगासर देवाचो प्रसाद म्हणून जेवंक खावंक सगळे जाण खूब जाण आसता. म्हणजे जवळ जवळ 2-3 हजार लोक जाता हांगासर. आणि आमकां सगळ्या लोकांचो साह्य हांगा आसून हे लयलाईच्या कृपेन आमचें सगळें बरें चलता. देव बरें करूं.